हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि सॉज मोता तुम्ही सोगली बोरी हा म्हणून. आणि आज आमच्या बरा हा पांडा बेला हा बेला हाय एवरीवन. तें बेजार हा गायज कित्याक तेका भायर वचपाक जाय आसलें आनी आमी आख्खे दीस तेका भितरूच दवरला रुमान. ओके, सो ते बेजार हा बी म्हूण तूं ओके हा व्हडलें बी गेले ते गेले भोंवपाक. ते चड बेजार. हेजें तोंड पळया गायज, तोंड पळया कितले बेजार हा पळय ते. न्हू बेजार ना तूं ना ना किशी ती सगळ्यांक किशी. सो आयज आमी कितें करता मालबट उगडास आसा जाल्यार खबर ना गायज की लास्ट ब्लॉगान आमी सांगलेलें की मालबट करपाचो हा करेला दाखयलेलं तुमकां. पळोवंक ना जाल्यार बेगीन पळोवया. आनी कोणाक रावल्या कितें करूंक जाय जाणा. लाईक शेअर सबस्क्राईब. येस, अजून पासून तुमकां खबर ना आमी लास्ट व्लॉगान सांगलेलें करेला घेतल्या पळय ते तुमकां दाखयलेलें बी. आनी तुमी पळोवंक ना जाल्यार कोणाक रावल्या बेगीन तो व्लॉग चॅक करा आनी सांगा आमकां आमी कशें केला तो. लायक यू नो टेल मी हाव इट वॉज. तोरा शिरो घालूंक दवरलो गायज. हायल्या आमी ट्राय केल्या बट आयज तुमकां दाखयतले खूब वेळ जाले ते. ओके, ओद्यो जावंक ना. इट जस्ट गॉट मोर सॉफ्ट आय फील बिकॉज द वॉटर गॉट ऑल इन टू इट रायट. आनी तें दाखयतलें आनी कितें करता करेलाचें तें तुमकां दाखयता. ओके, लेट्स गो. आता हांव खातोता कांदे आणि टमाटा आणि मिरच्यो मिर्ची, टोमॅटो आणि मिरच्यो. मिरसांग. हाऊ डिड यू टेल मी लास्ट टाइम करेक्ट केलो तुवें म्हाका. तोन्यो मिरसांगो. मिरसांगो आणि मागीर कोत्ता आमी तेका चॉप 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 मागीर माता तेका फोण्ण टॉप 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 टॉप. हाय गायज, टुडे मालबट कोत्तलो स्टाफ करेलाज आनी तो तितून कितें कितें घालतलो तो तुमकां दाखयतलो. तो आपले भाशेन करता तेजी स्टायल. बट हांव जाणा गायज तो कितें करीत जाल्यार तो सारको इसपा भायर तीक करून उडयता सगळ्यो वस्तू. सो विल यू डू दिस स्पायसी. खावपाक जायना गायज. यू नो थोडे तिखसाणेचे हावप आसता वेर तीख लागता बट ते तुका आनीक आनीक हावंक दिसता. आनी थोडी तिखसाण ही आसता की इरिटेट करून उडयता की नाकात दिसता. यू नो, हॅव यू एवर फेल्ट दॅट? हय, त्या रेस्टॉरंटान या जिंगा फूक मारून आमकां दिलेलें तें सांगलां तेंकां आमी. ना नेक्स्ट टाइम सांगता काय. सो करेला कोत्ता आनी करेलान भितर कितें कितें घालतलो तो तुमकां स्टेप बाय स्टेप तो सांगतलो. करेलाच म्हणटा न्हू कोंकणी. करेलाक आमी म्हणटा मामाक विचारलेलें हांवें करेलाक म्हणटा कितें कोंकणीन. ती म्हणटा करेलाच म्हणटा. मालबटान सांगलां करेलाक कितें म्हणटा काराटी. कराटे काराटे काराटी काराटी किरायते किरायते डिफरंट कोडू न्हू. आणि हे कितें गोडू काराटे काराटे म्हणटा खंय गायज. काराटे तुम्ही सांगा गायज एका म्हणटा कितें. किरायते म्हणटा काराटे किराटे काय करेला कितें म्हणटा प्लीज आमकां सांगा. काराटी डिस्कू 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 डिस्कू. आमी आतां खातोले डायस ऑनियन म्हणल्यार ऑनियन. वा 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 वा. डायस्ड न्हू, बारीक बारीक. दाखले छोटो छोटो करने का और उसको चॉप चॉप करने का. कांदे लाया क्या? लाया तुम्ही. टमाटा लाया. टमाटा बी लाया. आता खातो हांव कांदे. हांव कातरू. बेश्टा म्हणटा रे हांव घालत. असिस्टंट शेफाक कांदे कातरूंक लायल्या. तो म्हाजो असिस्टंट असिस्टंट शेफ कांदे कातोता. कांद पियाओ कातोता. तांबडे कांदे बॉम्बे ऑनियन्स मामी. तेंका माझी ही कोडी लायक जाली ऑन रिपीट टेलिकास्ट बॅक टू बॅक गायज. हीज कारी आयन त्याचे बरे जाता यू नो. बट हांवें कितें चिंतलां ना तेणे 2-3 फावट ट्राय केला आनी म्हाका सदांच ती डिफिकल्ट लागता गायज करून. सो दीस टायम हांव चिंततालें ती सांगची ना म्हाका, ती फकत म्हाका पळयतली आनी हांव सगळें घालता. मागीर तूं सांग हांवें मिस कितें केलां जाल्यार मागीर आमी एड करूंक जाता. त्या प्रमाणे हांव शिकतलो न्हू गायज. आयज हे करूंक जाता सुंगट्या सुंगटा भेंड्या कोडी. कडेन सुंगटाय आहा, भेंडे हा आणि सोलाय आहा, सगळें हा गायज. आणि मोगू. कमेंट्स आनी एक रिक्वेस्ट केली जायते सबस्क्रायबर आनी व्हॉट्सएपार बसून म्हाज्या फ्रेंडांनी आमकां रिक्वेस्ट केला आमची कोही मेवली म्हूण आमी ते सांगपाक. सो वायल वी आर डुईंग दिस आमी मेवलेली बाजारात. नो वॉट रबिश. आमी क्वेश्चन बीन बरोवंक नाका. ओके, रॉ सारखे अनस्क्रिप्टेड. म्हाज्या मनान कितें येता तें हांव ताका विचारतलें, तेज्या मनान कितें येता तो म्हाका विचारतलो आनी आमी त्या प्रमाणे आन्सर करतली. पयले सांग तेंकां वायल आमी हें करता तुमकां आमी हे स्टेपूय सांगतली गायज. प्लस आमची कोही मेवल्या ती मोगाची काणी सांगतली तुमकां. सांगूंक सोदता तुमकां आमची काणी. तूं तेंकां स्टेप्स सांग आमी कितें करता. पयले आमी कातोता कांदो. कितले ते सांग.
कांदो तुमच्या घरान कितलो लोक हा ते बनवण्या खातीर पूण सद्याक आमकडे 4 करेला जहा किरा कराटे किराट्या कराटी काराटे सारखे उठो जाल्यार सांगा काय तुमका प्लीज कमेंट करून काढले कितले कांदे 4 धाकटे कांदे तांबडे हा पियाळे हांव तेका पयले क्वेश्चन विचारता तूं म्हाका केन्ना सन पयलो शिकवता तू आमच्या वाड्यार येयलेले चलोन सो गायज हांव कोणाक तरी एकल्या फ्रेंडांक तेन्ना हांव तेंच्या वाड्यार पावोवपाक गेलेली चलोन तेन्ना म्हाका मालबटानूय पयले फावट पळयलो हांवेनूय मालबटाक लायक हो दोतोरनीन गोज्जेन पासा जाता तेन्ना कित्याक आमी सेम होय कित्याक आमी सेम पॅरिशन प्लस सेम सेंटा क्रूज न्हू पूण वाडे डिफरंट ओके दॅट्स हाव वी नो इच अदर मालबटानूच अप्रोच केलेलो स्टार्टिंग आनी आमी कोही मेवलेली जाणा गायज आमी स्टार्टिंग वखताली पण फेसबुकार कोण बसून आमी गायज फेसबुकार अप्रोच केला मिनटाची वाटेर रावताले अशी आनी ते कितें जालें हांव लोकांनी म्हाका तेणें फेसबुकार मेसेज धाडली आनी हांव म्हणटा कोता फरे उलय नासली हांव एकामेका कडेन हांव मातसो इंट्रोवर्ट ना उलोवपाक मातसो फाटी फुडें होय फाटी फुडें आय विश इफ आय हॅड दॅट कॉन्वर्सेशन गायज हांव दादर आहले तेणें मेसेज घातले तेन्ना कोण इंट्रोवर्ट म्हणटा चॅटिंगाचेर इंट्रोवर्ट बीन कोणाक कितें गो That's how he approached and that's how we started chatting on Facebook, though we knew. आमी तेन्ना उलयली चॅट केले एज फ्रेंड्स एंड देन हेणें म्हाका म्हटलें लेट्स गो फॉर अ राउंड ड्रायव्ह काय राउंडाक या म्हणलो म्हणलो ओके या मागीर तो येयलो तेच्या भावाची गाडी घेवन ओके तेन्ना हांव गरीब न्हू म्हाकडे गाडी बीन कांय नासली बायक आहली दिसता बायक आहली काय तो गाडी येयलो तो आपल्याची भाजी गाडी घेवन येयलो मागीर आमी राउंडाक गेली आमी गेली आमी युनिव्हर्सिटीच्या त्या रस्त्यार राउंडाक गेली मागीर आमी मिरामार सिसिडीन गेली कोल्ड कॉफी गेली आनी होबरोय मारताली काय आमी मागीर तेणें म्हाका घरा पावयलें आनी मागीर आमचें चॅटिंग स्टार्ट व्हॉट्सॅप नंबर आनी मागीर आमचें चॅटिंग मेळप चालू आसलें मागीर मुवीक गेली फ्रेंड्सांच्या बारा जेवपाक गेली जायते भोंवताले पूण गायज इट डिड नॉट लास्ट द सॅड पार्ट इज इट डिड नॉट लास्ट वाय बिकॉज हांव तितलो उलयनासलो मिक्स जायनासलो आनी हांव मातशें बडबडे न्हू विथ द पीपल आय नो नॉट लायक बडबडे लायक दॅट वे ते आफ्टर अ इयर वी मेट अगेन फॉर वॉट क्रिसमस No, that year only we met for Christmas. Oh, same year आमी मेवले but he tried guys तेन्ना म्हाका तो कितें म्हणटालो ना म्हाका क्रिसमस गिफ्ट जावो तू गिफ्ट जावो पण ना तेन्नाय ते जावंकूय नासलें गायज बिकॉज आय वॉज लायक ना लायक म्हाजेच पण आय वॉज लुकिंग फॉर अ पर्सन हू वॉज लायक मी म्हणजे उलोवपी यू नो लायक जेल अलॉंग विथ माय फ्रेंड्स तोहले आहले हांवूय मातसो तोच आहलो भितरल्यान बट ते गेले लंडन पूण तेन्ना मागीर देन ऑब्वियसली इन बिटवीन वी डेटेड डिफरंट पीपल यू नो आसता गायज आय कांट कोणे गोडे एकूच टायम मोग केला आसलो यू मेंट टू बी दॅट्स द रिजन जायते जावन आमी फायनली फावंड अ वे देन टेल देम हू अप्रोच्ड यू अप्रोच्ड मी आनी मागीर हांव ते येवपाचें आसलें तेन्ना हांव तेका हाडूंक गेलो एअरपोर्टार फास्ट पास सगळ्यांच्या लायफान पास्ट असतात वयर सकयल असतात आता कोणी कोण जज करतात बट वी आर लिव्हिंग अ लायफ So what was meant to happen happened and we were together at the end. So I thought this time when I approached him, I said every time I'm thinking he's introvert. This time I said let me, even if he's introvert, I said let me just put my efforts to understand more. And then finally propose झालो. Who did? You did. बरो सेटअप केलो पोस्टर मारला आणि कोत्ता कितें आनी पोस्टर हाडटा म्हणटा तू पोस्टर घेवन कोत्तली कितें स्कॉलान काय ना ओल्ड स्कूल गायज ओल्ड स्कूला भशेन हांवें केलें ते पोस्टर गेलो ड्रॉइंग केले तेजेर विल यू मॅरी मी बीन बरयले आनी आमी संडे मिसाक गेले आनी म्हणून आनी हांव कामाक वयतलो तेन्ना म्हाका सांगता डोंट गो फॉर वर्क ऑन अ संडे आफ्टर मास हांवें म्हटलें आनी थिंगा ते फोनार फोन मारता यो म्हणून कामाक बट म्हणलें ना एका डावट आहलो गायज मातसो डावट आसलो तिंचे थिंगा आहले न्हू सो आनी कितें करूंक जाता काय ऑप्शन जाता तितलें हायड केलेलें हांवें हय दोगांयनी एकल्याच मनशाक सांगलेलें आनी दोगांयची रिंग्स एकल्याच मनशा कडेन आहली मागीर आमचो प्रपोज हांवें केलो हे मात म्हाका आय डि नॉट सी दॅट कमिंग ही बेसिकली वॉट मी अ रिंग And last time when I proposed him, he also proposed me. So that was like a double surprise. Anyway, then we celebrated. It's so cool that I life and but short love story guys. आता हांव guys
टमाटा घालता ओके चार चार हय चार टमाटा चार अशे चार चड जातले चड जाते कंटिन्यू आम्ही डिसाइड केले आम्ही चर्च वेडिंग करतले म्हणून आमचे सिव्हिल केलेली गायच पोली कोर्ट मॅरेज सिव्हिल सिव्हिल करून आम्ही हांगा गेलो डिसाइड केले आम्ही वेडिंगाचे सगळे बुकिंग करून येलेली डेट डिसाइड करून ताका लागून गायज ते हॅशटॅग ट्रेंडिंग आसताले न्हू काजरांक ते नावाचेर हॅशटॅग दवरपाचे बीन दॅट इज हा आम्ही हॅशटॅग कितें धरलेली जाणा गेस करा खबर आहा येताच या हितून आम्ही म्हटला हांवें जरा 2-3 फावट पण आम्ही आमच्या नावाचेर धरूंक ना नावाचेर धरूंक ना गायज ओके पण तुम्ही गॅस करा याच ब्लॉगान हांवें उलयता म्हटला 2-3 फावट का कितें उगडास हा जाल्यार प्लीज आमकां सांगा हेजेर कमेंटांनी मागीर आमी तुमकां सांगता सारकें हा काय सारकें ना ते ओके 2023 वर्सान आम्ही त्या मुखार एकामेकाक पास दिलेली तुम्ही कोणे वाव्स मेस केला बी जाल्यार प्लीज सांगा ओके हांवें कितें केलें ना इतलो म्हाजेर प्रेशर आहलो सगळ्यो वस्तू हांवें रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजे तकलेर गेल्ली आनी ह्या मनशाक कितें उगडास उरोना 10 फावट सांगल्यार लेगीत उगडास उरना अयो हांव सकाळी 4 उठलोलो कित्याक गाडयेवाल्यान म्हाका फोन मारला आनी म्हाका म्हणटा बाबा ड्रायव्हर ना खंय गाडये आतां हांवें म्हटलें बाबा हांव गाडी चलोवता दिसा म्हटलें आतां कितें करूं एका फोन मारता तेका फोन मारता गाडयेक मागीर एक्चुअली तुवें चलोव जातालें न्हू पण गाडी आसली म्हापसा ओ म्हापसा हांव कसो हाडटलो आहलो आनी हांव इगोर्जेन तुका व्हरोंक येतलो आहलो न्हू तुज्या घरा इमॅजिन सारकें ओवर स्ट्रेस जालेलें हांव आनी मागीर तूं नको तें ओवर स्ट्रेसान जालें कितें ते वाज बी प्रॅक्टीस केलेले आमी बट दॅट डे आय वॉज लायक आय कॅन एक्सप्लेन हांव खंयच्या लेवलीचेर हांवें ओवर स्ट्रेस आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयलेल्यो म्हाजे तकलेर हें म्हटलें आपल्याचें म्हाजें सारकें म्हटलें म्हणटलोच न्हू गायज रिस्पॉन्सिबिलिटी इतली काय नासली तकलेर बट डीड यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजॉरिटी मोर देन मी होय डोंट लाय बेबी तू सांगतालो कोणाक सगळे कामां होय बट उगडास कोण हाडटालो बगर दॅट इज मेंटल स्ट्रेस न्हू दोगांय स्ट्रेस आहली न्हू ना हांव चड आहलें हय तू आहलो हांवें मागीर वाजर कितें म्हटलें ना इट इज इंग्लिशीन म्हटलेलें आमी आनी हांवें म्हटलें आय मालबर्ट टेक यू कॅसी एज माय बेसिकली मालबर्ट घालूंकूच जाय आसलो न्हू तेतून कितें केलें मालबर्टाक म्हणोंक जाय न्हू सो वॉट आय डीड फर्स्ट हांवें म्हटलें हांव मालबर्ट टेक यू कॅसी तेन्ना म्हाका रियलायज जाल्यार रॉंग म्हटलें फादर आसलो सगळ्यान जाल्यार नो 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 बीन म्हटलें मायकारान नो 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 हें बीन म्हटलें मागीर आबूज जालें आनीक मागीर हांवें म्हटलें आय कॅसी टेक यू एज माय हजबंड मालबर्ट डायरेक्ट मी तरी गायला नाही कापून घातलं गायज दॅट वॉज द वाव स्टोरी गायज सो केन्ना आम्ही फ्युचरान केन्नाय सेलिब्रेट करीत जाल्यार आय हॅव ऑलवेज सेड टू हिम दॅट आय विल ऑलवेज रिन्यू माय वाव्स अगेन because I want to do it right. But I've done it right. Monan san म्हटलं न्हू मोनन san. This was the small, short and sweet story, guys. Nothing ordinary. आणि आमची अजून स्टोरी चलता लव्ह स्टोरी अजून चालू हा वयर सकयल सगळ्याच्या लायफान आसता गाय जायते वयर सकयल चलना न्हू बट वी वर स्टँडिंग स्ट्रॉंग टिल डेट स्टँडिंग झगडी कोणाच्या लायफान आसता पण झगडी स्वतापाचो बोन जायना जाल्यार झगडी आसतलीच न्हू स्वतापाचो बोन जावंक जाय एव्हरीबडी हॅज पण म्हाका दिसता झगडी जाता तितलो मोगय वाटता मी लागली तुमकां स्टोरी गायज थोडी व्हडली ना अप्स एंड डाऊन्स सांगपाक फायदो ना न्हू अप्स एंड डाऊन असतात ते आनी डिस्कस करून फायदो ना पास्ट असतात ते डिस्कस करून फायदो ना प्रेझेंट फ्युचर दॅट इज यू नीड टू डिस्कस प्रेझेंट इज एव्हरीथिंग दॅट मॅटर्स सो गायज टोमॅटो आनी कांदे कातोले सद्याक आनी आतां कातोता आमी मिरसांगो तोन्यो मिरसांगो त्यो पळय गायज मागीर तोंडावून ओडल्यो आमी कोत्ता सुंगटां चिली फ्राय पयली सो पयला घालतलो आमी कांदो मातशी ओळली हा गायज हॉल न्हू सारकी चड ओळली हा ती धाकटी धाकटी कातरूंक जाय मातशी बारीक रॉसी पयली बरोबर काम करी गायज तेणे न्हू गायज करेला अशें केन्ना हायना बट तेणे म्हाका करेला फर्स्ट टायम हावयलेलो तेणे केलेले भशेन ओके आनी फाटल्यान धांवन हावयलेलो धांवताले गायज पूण तो इतलो बरो जालोलो तेजो टू गूड हा रियली टू गूड सो केन्ना हांव करेला घेता जाल्यार हांव तेजो सदां उगडास करता आनी तेंय केन्ना उगडास करता तो लास्ट ब्लॉग तेणे पयला तेन्ना तेका उगडास येयलो तो सो गायज तुमकोडे कितें आयडिया आहा करपाक रेसिपी करेला डिफरंट वे बट स्टाफ ना जाल्यार प्लीज आमकां शेअर करा इन द कमेंट्स आमचो कांदो मातसो सॉफ्ट जाला गो आता तितून घालया आमी टमाटर बड़े टमाटर हा टमाटर कौन है ये लोग कहां से आते हैं आता घालया आमी मिरसांगो आता आमची सुंगटां ब्रिक 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 कातरून जाली आता आमी आमच्या फोण्णान घालतली गायज तो करता हिंगा चिली फ्राय इले जिंजर गार्लिक उडयला तितून हळदी पिठो आणि ओदीचो पिठो आणि इलो
कायन पेपर उडयला झाली आमची चिली फ्राय. आमचे आता आम्ही घालतले कोथिंबीर कोथमीर पुरो. गाइस हांव मध्ये क्युकंबराक कशें कोत्ता हे करून काडटा न्हू तेजे कोडू साण. आता ते काय जातले मालबट सांगता हे आख्खे कोडूचे. सो गाइस मालबेटान म्हाका तेंका चीर सांगला मध्ये एका करेलाक आणि हेज्यो बियो काड सांगल्या. दिस इज द वे कोत्ता लावन हो गाइस. ओके सो गाइस करेलाक भितर भायर मातशें मीठ लायला मालबटान आनी हांवें अशें एक्स्ट्रा लायला भितर. हेतून आतां आमी घालतली सुंगटांचे स्टफिंग चिली फ्राय. बेसिकली बोलले आम्ही तेका बेसिकली हे स्टफिंग करेलांतल्यान भायर येना जावपाक आमी बांदतली सूट जाल्यार गायस माधुराची फोन एक केन्ना आपल्याक लागून दवरला न्हू. ओके करेला हांवें घालूंक ना गायस कितें घालता तो तुमकां दाखयतो हांव हितून घालतलो बालचाव. बरो जातलो गायस. रेडी जालो आमचो बालचाव चिली फ्राय. आयणाक हांव रेडी करतलें जितले लागता मालबेडान घातला ते म्हाका अदमासान उगडास ना. दिस इज माय टेस्ट बिकॉज आय ऑलवेज थिंक आयण करपाक डिफिकल्ट. ती म्हणटा इजी. एका कितें म्हणटा हांव नको गायस. एका म्हणटा मिरया वय वाव मिरया सुकी कोथमीर. हो कोरिएंडर सीड्स सुकी कोथमीर गायज. ओके इतली घालपाची इतली मूठ भरून हांवें घातला. हितून आतां सुकी कोथमीर. आतां घालपाक जाय थोडेशे जिरे. देन गोज इन दीस कांदो तेज्या पयलीं आनी कितें घालता पेपर. आतां घालपाक जाय 3-4 पेपर. 5 उडया गायज. मिरयाच म्हणटा मरे तेका ब्लॅक पेपर. सो धाकटो कांदो म्हणून तेणें आख्खो घाल सांगलो. व्हडलो जाल्यार तेजो हाफ. सो आतां आमी घालतले 3 मोठी हागायची 3 लसूणाचे पीस. लसूण हल्दी पावडर हळदीचो पिठो इतलो होत गायज. ओके जिंजर गार्लिक पेस्ट. मेन इन्ग्रेडियंट 2 उरल्या. सुक्यो मिरसांगो तेच्या बगर कडी जातली कडी. सुक्यो मिरसांगो तांबड्यो काश्मीरी. ओके आता तोरी कितें मिक्स केला हांवें सांग 2 वस्तू उरल्या. लायक बियो टायप बियो नो मेन इन्ग्रेडियंट मेन इन्ग्रेडियंट सुकी कोथमीर मिरयां जिरें लसूण कांदो तांबड्यो सुक्यो मिरसांगो आनी कितें आनी हळदीचो पिठो घातला हांवें. आनी आतां ग्रायंड करूंक जाय. हय चून लागाय चून चुना खबर खंय घातलेले हांवें. आं ते रे तूं काय नाको हेंका शिकचें पडटा. तूं सांगता पळय हांव सांगपाचें आसलें टेस्ट करून घालपाचें. तेणें सांगलें इजी काय इजी. तेणें म्हाका अशें दिला घे म्हणून घे. हे चून गायस फ्रोझन. सो म्हाका टेस्ट केलेले 9 पास जाले. ओके आनी हे आख्खे चून कितले अदमासा प्रमाणे घालूंक जाय. अर्धे अन्नाचे घालता हे अर्दे ऑन एक्स्ट्रा कर न्हू तूं बडी आयज. हो एक्स्ट्रा जाय कोडी मातशी फास्ट काबाता. आनी आयज कोता कोडी हांव गायज मालगड्याची रेसिपी बट कोता हांव कॉमन बट तूं शिकयला न्हू. तून गायज एक म्हाका मालगड्यान सांगला तो तितून आमसाणूय घालता उदका भायर. ते मागीर ब्लेंड जाता न्हू तेजो टेस्ट आनीक बरो येता. आमकां तो लायक येस. आतां हें ब्लेंड करतलो म्हाजो एसिस्टंट. बरें कलर जाला कित्याक हांवें केला. आतां आमी घालता भेंडे आनी सुंगटां. मातशें ते बॉयल येवंक जाय खंय. मातशी बॉयल येयली दोनी घातल्या काय जाय. ती आतां घालतली मीठ. सो गायज ती आतां टेस्ट करता कोडी. सारकें तर सांगूंक जाय मीठ हा आमची चिली फ्राय जाली रेडी. आनी जेवणाक लास्ट टायम आमी तुमकां कितें दाखयलें गायज की बरो नासलें पळय गायज. तुमकां उगडास हा लास्ट व्लॉगान कोणे पळोवंक ना जाल्यार वचा आनी तो व्लॉग पळया. कित्याक लास्ट व्लॉगान हे जार आख्खे भरलेले हितून आतां डिश ती लेगीत पडना ती आहा हुंय ती. आमीन कितें केलां तें दाखोवया मरे. घरांतलें लोणचें मिस्कूट. हे बहुत सारे थिंग मिस्कूट गायज. आमची जाली करेला रेडी. सो गायज आमचे जेवण जालें रेडी. थोडेशे मिस्कूट कोरमोयल्यो कोरमोयलेली तोरां
आणि बेड्याची सुंगटाची पोळी आणि करेला आणि सुंगटाची चिली फ्राय. आम्ही फायनली आता जेली आणि बरे दिसले जेवण कित्याक म्हाका लागलेली भूक आणि सगळी जेली आम्ही मामी. तो आमका प्लीज कमेंट करून सांगा तुमका आमचो व्लॉग कहो लागलो तुमका आमचो ब्लॉग कहो दिसता तो आणि किती तुमका लाईक जाला आणि आम्ही किती नेक्स्ट ट्राय करपाक जाय आणि जी आमची काणी आम्ही तुमका सांगल्या पळय ती काणी तुमका कशी लागली ती सांगा. होय आणि किती इचारला पळय तेही सांगा गायज आमका. ओके प्लीज कमेंट करा. तुम्ही ब्लॉग पळयता येस इतल्यानूच हो ब्लॉग हांव आतां एंड करता. सोजमोता सोजमोता तुमकां सगल्यांक हो ब्लॉग लायक जाला आसतलो म्हणून लायक जालो जाल्यार लायक करात, शेअर करात, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. प्लीज लायक शेअर कमेंट अँड सबस्क्राईब टू आवर चॅनल आणि प्लीज आमकां होच सदांच मोग दाखोवचो आणि ही फॅमिली आमी अशीच वाडोवची मोगान आणि आमी तुमकां मेवता नेक्स्ट व्लॉगान. अंटील देन बाय.